जैदिपुटी आमी म्हणटा तरणाटे आमच्या धर्मांतून पयस वेतात, तांकां मौल्य नात, तांकां तत्व नात, तीं तशें वेतात हशें वेतात, वारें आसले कडेन हलतात म्हणटात. इतले पुटी मागलें तितले पुटी मागलें, देव आमकां दिना, सकडी करतात. त्या देखून हांव ही करता. बोन बडिनो एक सादें सवाल नहीं मात्र हातूकुल नो जाप दिवंको बगाड आमच्याच खासकी नियाळाक चिंत्या आईच्या काळार म्हळ्यार आतांच्या काळार देवाक प्रवादी एलिया तसल्या एका व्यक्तीची गरज आसा, तर देव म्हाका आनी तुका विंचून काडीत गी. न्हय आमकां आजापा करूंक जातात देखून, न्हय आमकां बऱ्या उतरांनी सोबीत शब्दांनी शर्मावन दिवंक जाता देखून, न्हय आमी समाजेंत एका व्हडल्या उंचल्या हुद्द्यार आसांव देखून, बदलाक आमचें काळीज देवा खातीर पेट्टा देखून. जर असलें टेस्ट आमचे मुखार दवरलें जाल्यार आमी आतांच्या काळार प्रवादी जावन देवतावन विंचून काडूंक योग्य गी. पळय, आयच्या पयले वाचपाक आमी आयल्या जाल्यार थंयसर सिरकाच्या ग्रंथांतून विंचलेलें वाचप आमी आयकलें. जर तुमी सदामिसाक वेतात जाल्यार ह्या मंगळारांनी ताच्या वयल्या सोमारातावन सुमार 10-12 दीस 2 हप्तेच म्हण येता. हर एका दिसा पयल्या वाचपांत आमकां प्रवादी एलिया विशयंत आयकूंक मेळ्ळें. रायांचें पयलें ग्रंथ अध्याय 17 खाल म्हूण आसर प्रवादी एलिया विशयंतच थंयसर वाचपा आसलें. प्रवादी एलियाक देवान आपोवचें, ताणें उपरांत राय आहाबा मुखार वचून रावचें, बाळ देवाच्या प्रवाद्यांक ताणें एक चॅलेंज घालचें, ताचे मागीर पावसा खातीर पयलें पावस येनातलें बरी मागचें आनी उपरांत आपणाची बली देवान स्विकार करचे खातीर मागचें, पावस येवचे खातीर मागचें. आनी आखरेक खालच्या दिसा आमी पळयता ताणें ताच्या शिसाक एलिशाक विंचचें आनी उपरांत सर्गाक सोडून वचचें. ही सकट गणितां एका फाटल्यान एक आमकां थंयसर वाचूंक मेळ्ळी. आनी आज सिरकाच्या ग्रंथांतून विंचलेलें वाचप आमी आयकलें. आनी सिरकाच्या ग्रंथाक आमी गेले जाल्यार थंयसर पोरण्या तेस्तामेंतांतले भावार्थाचे आनी देवबिरांतीचे महान व्यक्ती कोण आसले, रोल मॉडेल्स म्हूण आमी सांगता, तांचें वर्णन सिराक थंयसर दिता. कित्या मुखल्या जनांगान तरण्या जनांगान हांचे तावन प्रेरण जोडचे खातीर. आनी आज हांगासर हें सिराकाचें ग्रंथ जें कितें वाचप आमी आयकलें तें वाचता आसतना एका रितीन कशें आमी मरणाच्या मिसा वेळार एका व्यक्तीक श्रद्धांजली भेटयता, त्या रितीन प्रवादी एलियाक एका रितीन आत्मीक श्रद्धांजली दिवचें तसलें एक वाचप हें म्हळ्यार सूख जावचें ना. कित्याक प्रवादी एलियाचें सगळें वर्णन, ताची कामां, ताचे बरे शेगूण, ताची कीर्त अप्रुबायेच्या रितीन सिरकाचें ग्रंथ आज आमचे मुखार दवरता. मरणाच्या श्रद्धांजलीक आमी गेले जाल्यार तो खंय जल्मलो, खंय वाडलो, कोणा लागीं काजर जालो, कितलीं भुरगीं, हें सकट थंयसर आमकां मेळटा ताच्या जिविताचें वर्णन करच्या पयलें. पूण हांगासर सिराक ताच्या जिविताची वैयक्तीक इन्फॉर्मेशन आमकां दिवच्या बदलाक ताचें शेगूण कितें, ताचें साधन कितें, न्हय संवसारी दृश्टेन बगार देवाच्या दृश्टेन हें सकड अपुरबायेच्या रितीन थंयसर वर्णन करता. आनी अशें वर्णन करता आसतना सिराक म्हणटा की प्रवादी एलिया उज्या सारको पेटलो आनी ताचें उतर सुडी सारकें जळ्ळें. हें एक सेंटेन्स प्रवादी एलियाचें सगळें जिवीत कवर करता. प्रवादी एलिया उज्या सारको उठलो आनी ताचें उतर सुडी सारकें जळ्ळें. ह्या पुनशेतांत प्रवादी एलिया काय म्हणी आसा गे
ताची रुपणें इमास कैसर म्हणी आसा गे खंय आसा म्हळें कोणें गे खंय आसा करेक्ट. त्या जनेला कडेन तुमी पळयशात जाल्यार ते सावंड बॉक्स आसा, स्पिकर आसा, थंयसर प्रवादी एलियाचें रुपणें आसा. आनी तुमी थंयसर पळयशात जाल्यार ताच्या हातांत एक कालें तलवार आसा आनी त्या तलवारीच्या तुदयेक एक उज्याचें एक खेंड आसा. आनी जें कितें सिरकन हांगा सांगलेलें आसा तें परफेक्ट जावन थंयसर चित्रीत केल्लें आसा. तर ह्या एलिया प्रवाद्यातावन आमी आमच्या ह्या प्रस्तुत काळाक क्रिस्ती जिविताक कितें शिकयत मोटव्यान आमी समजूंक प्रयत्न करया. पळया, प्रवादी एलिया जियेल्लो काळ कसलो जावन आसलो. इस्रायल राष्ट्र आसलें आनी हें इस्रायल राष्ट्र दाविदाच्या पुता उपरांत सल्मोराया उपरांत 2 वांटे जाले. एक उत्तरेचें इस्रायल, ताका इस्रायल म्हणून सापयताले, आनी दक्षिणेचें इस्रायल ताका जुदा म्हणटाले. जुदांत 2 कुळयो आसल्यो आनी उत्तरेच्या इस्रायलांत 10 कुळयो आसल्यो. कित्याक पयलें 12 कुळयो सांगत आसल्यो, आतां हे 2 वांटे जाले. आतां हो प्रवादी एलिया आसलो उत्तरेच्या इस्रायलांत आनी ताचें कॅपिटल जावन आसलें समारिया. आनी थंयसर एकलो राय आसलो आहाब. आनी आहाब राणी जेजबेलाक लग्न करून घेता. आनी ती इस्रायलाची न्हय, ती एकली पोरकी गांवची स्त्री. आनी ती हांगा इस्रायलाक आयिल्ल्या वेळार कितें करता, ती थंयसर बाळ देवाक पुजा करनासली. आनी आतां इस्रायलाक आयिल्लेंच हांगासर आहाबाक लोक काडी दिवन म्हणटा, अळे हांगाय आमी थंय ग्रोट्टे बांदिचे, पुणशेतां बांदिचे आनी लोकांन बाळ देवाक आराधन करचे बरी पळयचे. आतां बायलेचें उतर आयकना जाल्यार ताका वाचना. त्या देखून तो कितें करता, बायलेन सांगिल्लें बरी घुमटी हालयता आनी सगळ्यांनी पुणशेतां बांदता, ग्रट्टे बांदता आनी बाळ देवाचें पुजा त्या इस्रायलांत बरान वाळचे बरी करता. आनी अशें कितें जाता, सगळें इस्रायल राष्ट्रच एका निजा देवाक येदोळ म्हणसर ती आराधन करनासली. आतां तें सांडून ती ह्या बाळ देवा फाटल्यान वेतात. आतां असल्या संदर्भार एलिया प्रवादी तुमकां कळीत आसचे प्रमाणे कार्मेल दोंगरार बाळ देवाच्या त्या प्रवाद्या मुखार एक पंतावन म्हणटा, एक चॅलेंज म्हणटा. आनी थंयसर एक बली दवरून आनी त्या बलयेक उदक वतून सगळें लांकूड उदकान भिजोवन तो म्हणटा, तुमी तुमच्या देवाक आपया, पळया तो येता जाल्यार येवन तुमची बली स्विकार करून दी म्हूण. हे बोब मारतात, नाचतात, डॅन्स करतात आनी कितें किंकरट्यो मारतात, दोनपार म्हणसर जाल्यार हांचो देव येना. पूण एलिया तशेंच करता आनी तो ताच्या देवाक बोब मारल्या वेळार ताचो देव देवून येता, एक नीज देव. आनी थंयसर ताची बली स्विकार करता आनी सांगता की अळे हो जावन आसा आमचो देव. पळय मुगाळ भोवन निबडिनो, सगळें राष्ट्र देवाक सांडून अन्य देवाच्या फाटल्यान गेल्ल्या वेळार प्रवादी एलिया एकलो. आनी एकलो जाल्यार एका निजा देवाक मान दिवंक, एका निजा देवाक होगळीक दिवंक तो थंयसर तयार आसलो, भियेलो ना. थोडे तेंपा आदीं एकलो तरणाटो हांगासर आयलो आनी ताका एक सवाल दोसतालें. सवाल कितें म्हळ्यार तो MBBS करते आसा आनी ताका इंटर्नशिपा खातीर एक आस्पत्रेक थंयसर ताका इंटर्नशीप करूंक धाडलेलें आसा. आनी थंयसर कितें जाता गे म्हळ्यार पेशंटां नान जाल्यार हांणी बेश्टें थोडीं फायलां बरोवंक आसात. असलो असलो मनीस आयिल्लो, असली असली पिडा आसली, असलें असलें वखद दिलें म्हणून बेश्टेंच तांकां इतल्या दिसाक इतले पेशंट आयले म्हणून तांकां फायलां हाडटी म्हणूंक आसात रेकॉर्डा खातीर. आनी आतां हो म्हणटा, फादर हें हांवें करचें सारकें गे, हें करूंक म्हाका नाका आनी म्हजें अंतस्करण सोडना. पूण करना जाल्यार वाटना, म्हाका MBBS पदवी मेळना, कितें करचें. पळया, हो तरणाटो
जायते आमी म्हणटा तरणाटे आमच्या धर्मांतून पयस वेतात, तांकां मौल्य नात, तांकां तत्व नात, तीं तशें वेतात, अशें वेतात, वारें असले कडेन हलतात म्हणटात. पूण आसात थोडे पळय. प्रवादी एलियाकी असलेंच एक पंतावन आसलें. ताका वाळ्या विरोध उपयोगू एक पंतावन आसलें. सकट राष्ट्र देवाक सांडून अन्य देवा फाटल्यान गेलें जाल्यार हांव मात्र त्या देवा फाटल्यान वेसोना. सकट राष्ट्र आपणाची मौल्यां सांडून अनैतीक जिवीत जियेतीत जाल्यार हांव म्हज्या मौल्यांक पाट करचो ना. जायते फावटी आमकां मेजॉरिटी कितें करता ताचे फाटल्यान वचूंक प्रेशर आसता. तो तशें करता, हांवें केल्यार कितें जाता, ही अशें करता, हांवें केल्यार कितें जाता, तो थंय वेता, हांवें गेल्यार कितें जाता. सकडी करतात त्या देखून हांव हें करता म्हणचे एक प्रेशर आमचे थंय पडतना प्रवादी एलिया आमकां सांगता की तूं एकलो जाल्यार इवडना, जें कितें सत आसा ताका तुवें साक्ष दिवंक जाय. सान पौलो रोमाकारांक बरयलेल्या पत्रांत अध्याय 12:2 थंयसर म्हणटा, ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात, बदलाक तुमची मोना नवी जावं आनी तुमच्या जिणयेचें रुपांतर जावं. देवाची कुशी कितें म्हण आमी सोदूंक जाय आनी त्या देवाच्या कुशेन आमचें जिवीत रुपांतर करूंक आमी सोडीचे सोड न्हू, संवसाराची साल समकण आमच्या जिविताचें रुपांतर करचें न्हय म्हणून प्रवादी एलिया आज आमकां स्पश्ट सांगता. दुसऱ्यान मुखार भोवन आनी बडिनो जायते फावटी प्रवादी एलिया आमी उडास काडटना ताणें पवित्र पुस्तकांत केल्लीं जायतीं आजापां आमकां थंयसर बरोवन गेल्लीं आसात. प्रत्येक जावन पावस येनातले बरी रावयल्लें, पावस येवचें बरी केल्लें, विधवीच्या पुताक जिवन केल्लें आनी विधवीच्या घरा थंयसर कांय नातलें, त्या बोरनेंत तेल आनी पीठ बरोवन येवचें बरी केल्लें आनी अशें जायतीं आजापां प्रवादी एलियान केल्लीं आसात. पूण मुखार भोवन आनी बडिनो ह्या सकड ताच्या सत्तेक आजापाकच्या त्या एका पदवेक खंय तावन सकत वाळून आयली. ती वाळून आयिल्ली ताच्या मागणेच्या जिवितांत. आयच्या वांजलांत ती जेजून मागणे विशयंत उलोवचें आमकां आयकूंक मेळ्ळें. पळय मुखार भोवन आनी बडिनो 3 वर्सां पावस येनो जो म्हण ताणें मागलें आनी पावस येवंक ना. उपरांत पावस येवं दी म्हूण ताणें मागलें आनी पावस आयलो. कार्मेल दोंगरार हांवें येदोळचो असो उल्लेख केलो. थंयसर बाळ देवा मुखार आनी ताचे मुखार एक पंतावन उबें केल्ल्या वेळार उजो वयर तावन येवन आपणाची बली स्विकार जावं दी म्हणून देवा लागीं मागल्या वेळार देवान ताचें मागणें आयकलें. आनी केदना तो अरण्यान एकसुरो आसलो. देवाक ताणें मागल्या वेळार देवान ताचें मागणें आयकलें आनी जें कितें ताच्या कुडीक गरजेचें आसलें तें खाण देवान ताका हाडून दिलें. जाकोबाचें ग्रंथ नवे तेस्तामेंतांतलें एक पत्र थंयसर अध्याय 5:17 जाकोब प्रवादी एलिया विशयन प्रत्येक जावन ताच्या मागण्या विशयन उलोवन अशें म्हणटा, एलिया प्रवादी आमचे बरीच एक मनीस, ताणें काळजांतावन मागलें. पळया जायते फावटी आमकां मागणें म्हणटना आमी अशें चिंतचें आसा, इतले फावटी मागलें तितले फावटी मागलें, देव आमकां दिना आनी अशें आमी निराशे जावचें आसा. आनी आमी मागिल्लें आमकां मेळचें जाल्यार कांय असाधारण सकत आमकां जाय कोणना, कांय असाधारण संगत आमी करीचे कोणना, तशें करीचें कोणना, अशें करीचें कोणना म्हूण आमी चिंतचें आसा. आनी अशें आनी तशें करून प्रदर्शन करचे मुखांतर देव आमचें मागणें आयकता आनी देव आमकां दिता अशें आमी चिंतचें आसा. पूण जाकोबाचें ग्रंथ स्पश्ट सांगता की एलिया प्रवाद्यान व्हडलें कांय केल्लें ना. तो आमचे बरीच आमच्याच सैमा बरीच एक मनीस, आमचे बरीच एक मनीस, पूण ताणें काळजांतावन मागलें. आनी जेजूय आयच्या वांजलांत तेंच म्हणटा, तुमचें मागणें काळजांतावन येजें सोड न्हू, जिबेतावन येवचें न्हय. गूंड संबंद तावन येजें सोड न्हू, गिव एंड टेक बार्टर सिस्टम जावंक नजो म्हूण. पळय मुखार भोवन आनी बडिनो जायते फावटी ह्या प्रवादी एलियाचें जिवीत आमी घेतलें जाल्यार तो आमचे बरीच मनीस. ताकाय भें आसलें, राणी जेजेबेल ताका जिवेशी मारूंक येताली आनी तो तिचे तावन पळापळ घेवंक धांवता. पळय ताकाय कशें भें आसलें.
आनी एकसूर वचून त्या माट्यान रावल्ले वेळार ताकाय थंयसर एकसूरपण दसलेलें आसा. आनी ह्या रायेचें पयलें पुस्तक आमी पळयलें जाल्यार थंयसर तो देवा लागींच मागता, देवा सकणांक तुवें वेलाय, आतां हांव एकलोच उरिल्लो, त्या देखून म्हजो जिवी तूं काड. पळय, व्हडलो प्रवादी इतली आजाप केल्ली, आज आमी ताचे वयरच शर्मावन दिता जाल्यार जिविताच्या एका घडये ताका अशेंच भोगलें की आनी हांवें रावन फायदो ना, म्हज्या जिविताक कसलोच अर्थ ना, तसलें देदेसपड सुमेत ताणें भोगलेलें आसा. आनी तो एका रितीन आत्मीक रितीन एक्झॉस्टेड म्हणटा आमी. पळय, एक थोडे फावटी आमकां अशें भोगचें आसा, सगळो दीस काम केल्ले उपरांत मागीर आमी जस्ट हात पांय अशें सोडून बसचें आसा, कित्याक ताचे उपरांत काम करूंकूच आमकां जायना, सकत आसची सकड माजवून वेता. तशेंच ह्या प्रवादी एलियाकी ताच्या जिवितांत घडलेलें आसा. पूण मुगाळ भोवून न्ही बडिनो, ताका इतली पुरासाण, इतलें एकसूरपण, इतलें भें भोगलें जाल्यार ताणें ताचें मागणेचें जिवीत सोडलें ना. एक कुटांब जर मागणेच्या जिवितांत नवीकरण हाडटा जाल्यार, एक फिरगस कुटांब मागणेच्या जिवितांत नवीकरण हाडटा जाल्यार, आनी एक राष्ट्र परत्यान देवा थंय परतता जाल्यार मुगाळ भोवून न्ही बडिनो, हें कुटांब, हो संवसार, ही समाज एक सर्गच जावन बदलचें ना गे, खंडी जावन बदलता. तर ह्या प्रवादी एलिया भशेन आमचे बरीच मनीस जाल्ल्या प्रवादी एलिया भशेन काळजांतावन मागणे करूंक, मागण्यांत तिरासाण दवरूंक आनी मागण्याचो तो संबंद देवा थंय आसा करूंक आमी प्रयत्न करया. तिसरें आनी निमाणें, प्रवादी एलिया आपणाचें जिवीत ह्या संवसारी मुग्दून कशें वेता, तो मरोंक ना, बगार तो एका उज्याच्या रथार सोडून तो सर्गाक वेता. पोरण्या तेस्तामेंतांत असलीं 2 गडितां आसात. मरण आसतना सर्गाक वेल्लीं एक प्रवादी एलिया आनी एकलो एनोक. वांजेलाक आमी आयल्या जाल्यार थंयसर जेजू सर्गाक सोडून गेल्लो आसा, आनी मोरयेक उपरांत, मेल्ले उपरांत कुडी आनी आत्मे सुमेत सर्गाक वेल्लें आसा. भोवून न्ही बडिनो, वेच्या पयलीं तो कितें करता, आपणाच्या शिसाक तो विंचता, एलिशा. आनी एलिशाक विंचलेले उपरांत जे कितें ताचो दोडो आत्मो आसा, वा ताच्या आत्म्याचो दोडो वांटो कितें आसा, तो त्या एलिशाक हस्तांतर करता. आनी हो दोडो आत्मो जोडलेलो एलिशा प्रवादी एलिया भशेनच, आपणाच्या गुरू भशेनच जायतीं आजापां करता. तें आमकां पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळटा. भोवून न्ही बडिनो, आमी जर मालगडी आसात जाल्यार आमी आमचे खातीरच जिवचें न्ही, बदलाक आमी जें कितें आमच्या मालगडेत हांव जोडलेलें आसा तें आमच्या मुखल्या पिळगेक आमी हस्तांतर करूंक आसा. जर एक आवय बापूय जावन आमी विचारूंक आसा, आमचो भावार्थ, आमच्या कुटुंबाची मौल्यां आमी बऱ्यान आमच्या भुरग्यांक हस्तांतर करता गे. तशें करीत जाल्यार पयलीं आमी ती मौल्यां आमच्या जिवितांत जिवंक जाय, कित्याक आमची भुरगीं आमच्या उतराचें की आमचें नडतें पळोवन शिकतात. त्या देखून आमचें नडतें, आमची मौल्यां भुरग्यांक शिकचे तितलीं आदर्श जावन आसात गे. एक दोतोन शिकोवची टिचर वा एक समाजेंत आनी एकल्याचेर प्रभाव घालचो व्यक्ती जावन आसून हांवें म्हाकाच विचारूंक जाय, हांवें म्हज्या मुखल्या शिसांक तयार करूंक योग्य जावन आसा गे. एक फिरगस बिगार जावन, एक धार्मीक जावन हांवें म्हाकाच विचारूंक जाय, हांवें क्रिस्ताचे पाटलावदारांक रुपीत करता गे, वा म्हज्याच फॉलोवरांक हांव रुपीत करता. पळय म्हाका भोवून न्ही बडिनो, जें कितें आमी आमची लेगेसी जियेल्लें आसा, आमचें जिवीत आमी जियेल्लें आसा, तें हेरांक हस्तांतर करूंक आमकां वर्तें आपोवणें आसा. आज बाळूक जेजूचें देवसांव आमी आदारूंक आयल्या म्हाका भोवून न्ही बडिनो, जायते कश्ट, संकश्ट, पिडा, बेजाराय आमचे गरजांची लदीन जेजू सरशी आमी घेवन आयल्या. हांवें येदोळच म्हळें, प्रवादी एलियाकय आमचे भशेनच एकसूरपण भोगलेलें आसा, कश्ट आसले आसात, पंथावन आसलें आसा, भें दिसलेलें आसा. पूण ताणें कितें केलें, ह्या सकड कश्ट संकश्ट वेळार ताणें देवाचो सांगात सोडलो. देवा थंय ताची भद्रती सोदली, आनी अशें कितें जालें, देव ताच्या गरजांक पावलो, देव ताचो सांगात दिता, आनी सगळो राष्ट्र ताचे विरोध रावलो जाल्यार देव ताचे सांगात रावून ताचे पाडतीन झुजलो. आनी आज बाळूक जेजूय आमकां तेंच म्हणटा, हांव इमॅन्युएल,
देव तुमचे सांगता आसा. सक्कडी तुमकां विरोध आसत जाल्यार हांव तुमचे सांगता आसा. त्या देखून संवसाराची मौल्यां तुमकां तुमचेर दबाव घालतना तुमी जे कितें हांवें शिकयलां, म्हजी तत्वां आसात ताका तुमी घट्ट धरा. तुमकां भें दिसता आसतना मागण्यांत म्हजो सांगात सोदा. आनी जे कितें तुमी म्हजे हांव शिकलेलें आसा, तुमच्या मालगटेंत हांव जोडलेलें आसा, ते बरेशे गूण, ती बरीं तत्वां तुमच्या मुखल्या पिळगेक हस्तांतर करा. हे मिसांव आमच्या जिवितांत जिवंक तूच बाळूक जेजू आमकां ताच्या कृपेन बरो. आमेन.